जुआंव जेजू आनी निकोदेम मुनीस नोव्यान जल्मूंक जाय. चॅप्टर 3 निकोदेम नांवाचो फारिजेवांच्या पक्षांतलो जुडेवांचे म्हाधर्मसभेचो वांगडी कोण एकलो मुनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, राबाय म्हणजे गुरुजी, तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण आमी जाणां. कित्याक आपणास सवें देव ना जाल्यार तूं कोत्ताय तसल्यो खुणां कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका portipall केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, novean zolmolea बगोर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण zolmotolo? ताच्यान आनीक एक पावट आपले आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक आनी जल्मूंक जायत. जेजून portipall केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, उदका आनी आत्म्या थावन zolmolea शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. मनशा थावन जल्मतात तीं मनशां सैमाचीं आनी आत्म्या थावन जल्मतात तीं आत्म्या सैमाचीं. तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकलोय. जीं कोण आत्म्या थावन जल्मल्यांत तांचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावंक शकता? जेजून ताका जबाब दिलो, तूं इस्रायल परजेचो शास्त्री आनी तरी तूं हें नकलोय? खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, आमी जाणां तें उलयतां आनी आमी देखलां ताची साक्षी दितां, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां सोनवाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गींच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? सर्गार थावन देंवलेल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच सर्गार चडूंक ना. मनशांच्या तारणा खातीर देवान आपल्या पुताक दिलो. जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावार्थ ठेवतल्या समेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जीं कोण ताचेर भावार्थ ठेवतात तांकां खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जीं कोण ताचेर भावार्थ ठेविनात तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक तांणी देवाच्या एकल्याच पुताचेर भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाडा परस कालोकाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांचीं कोत्तुबां नश्टीं आसलीं. खरेंच खोटेपण कोत्तात तीं उजवाडाक कांटाळटात आनी आपलीं कोत्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक उजवाडाक येनात. पूण स्वता परमोणें चलतात तीं आपल्यो कन्यो देवाचे खुशे परमोणें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येतात. जेजू विशीं जुआंवाची खुशालकाय. उपरांत जेजू आनी ताचे शिश्य जुडेयाच्या प्रांतांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं येनोनांत थंय उदक चड देखून जुआंवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुआंवाक अजून बंडखणींत घालूंक नासलो. एकदां जुआंवाच्या कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी जुआंवाशी येवन तांणी म्हणलें, राबाय म्हणजे गुरुजी, जॉर्दाना पलतडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिल्ली,
तो पळय आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जुवान जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला. अशें हांवें सांगलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. अकोल म्हणल्यार न्हवऱ्याची. ताका लागीं आसलेलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां भरोन आयल्या. तो वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. मनशांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवचो. वयर थावन येता तो सगळ्यांवन व्हरतो. प्रितुमेंतलीं उपजतात तीं प्रितुमेचीं आनी तांचें उलोवणें प्रितुमेचें. स्वर्गार थावन येता तो सगळ्यांवन व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची साक्षी मानून घेना. ताची साक्षी मानून घेतात तीं देव सत्यवंत म्हूण रुजू कोत्तात. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. पुताचेर भावार्थ दवरतात. तांचें सवें सासणीक जिवीत आसा. पुताक खालतीं जावंक कबूल नात तीं जिवीत भोगूंक पावची नात. पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. देवाचें उतर हें.